हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजे आमच्या गोंया खातीर रस्तो खणपाची कामां सोंपत नात. कितें खणटात रे? भांगार सोदतात? पणजेची जाल्यार वाट लावन सोडले. बाकीच्या जाग्यांचेर सगळे कडेन खणप चालूच आसा. आयज मेची 30 तारीख, 4 नाल्यार 5 तारखेक पावस येतलो. तुमचे ते मागीर खणले ते वणक्यांनी उदक भरतले मरे. आनी कोणी टू व्हिलर व्हडले बी बाबडे पडले मोडले दोडले कोण जबाबदार रे? तुम्ही कायदे पाळूंक सोदिनात रे? अरे मॉन्सुनाच्या पयलीं ते बंद करप आसता. ते खणटात हे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां काय पडूनच गेलेले ना? त्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर सरकाराचो कंट्रोल ना रे? सांगा मरे तांकां अल्टिमेटम दिया मरे आनी बंद करा मरे. ते फाल्यां सकाळीं मागीर ते वणक्यांनी ते उदक साठोवन एक्सिडंट जातकूच कोण पडलो मेल्लो कितें करता तुमी? कितें रे? कोण जबाबदार म्हाका सांग. कन्सर्न अथॉरिटीची PWD आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणटा. कितें रे तुमी जबाबदारी घेतले रे? तुमी सोमते हात वयर काडटले मरे. सो सरकारान स्ट्रीक एक्शन घेवन हे जे कितें खणाप आहा न्हू सगळे कडेन गोंयभर बंद जावपाक जाय. कित्याक हे खणटात न्हू तुमी, हे एक्सिडेंटाक कारण जातले आनी आमच्या कडेन विनाकारण बेश्टे लोक मरतले थंयसर. सो ही दखल सगळ्या आमदारांनी घेवंक जाय. 40 जाणांनी PWD डिपार्टमेंटान घेवंक जाय, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घेवंक जाय, कन्सर्न कोण बाकीचे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. हांव मागता सरकारा कडेन हे खणपाचें काम आतां बंद करा. पावस लागीं पावलो. देव बरें करूं.